गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। साळ पडला सुक्यार, लोकांक मेळना उदक, उसगांवय नळ सुके, मोर्चाची तयारी। मंगळारा रंग उदळायत आनी मेडी नाचोवन खेळे होळी। कांय कडेन वाजले पारंपारीक ढोल जाल्यार कांय कडेन आधुनीक डीजे। पळयात गोंयभरचे उर्बे भरीत खीण। राष्ट्रीय खेळा सर्तीची फुडली आवृत्ती खेळयतले गोंयांत। प्रतिष्ठीत वर्सुकी खेळा सर्तीची ही 37वी आवृत्ती। स्टेडियमाची जाली तपासणी। राज्यात आनीकय वाडपाची आसा गरमी। 10 तारखेमेरेन तापमान वाडटले 5 डिग्रीन, उपरांत 2 डिग्रीन जातलो उणाव। हवामान विभागाचो अदमास। आनी आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। साळांतल्यान उत्तर गोंयांत उदक वता, पूण दिव्या पोंदा काळोख म्हणटात तशें साळांतल्या लोकांचे नळ सुक्यार पडल्यात। देखून लोक फुर्योज जाल्यात। जाल्यार तेवटेन उजगांवकारूय सुक्यार पडल्यात। तांणी तर पंच वांगड्या सयत उदका विभागाचेर घुरी घातली। मुळाव्यो गरजो भागोवपाचें काम 8 दिसां भितर केलें ना जाल्यार मोर्चा हाडटले। पंच वांगड्यांनी तंबी दिल्या। उदका पुरवण खंडीत जाल्ल्यान थळाव्यांनी मारवा सड्यावयल्या उदकाचे टाकयेची तपासणी केली। टाकयेक धापणे ना, टाकयेत कॉन्क्रीट पडला, उदक मेळ्ळें जाला। लोकांचे भलायके कडेन खेळ चल्ला असो आरोप करत थळाव्यांनी उदकाची टाकी बेगोबेग दुरुस्त करची अशें मागला। आयकात। आमचो प्रश्न असो आसा की उसगांवान टँक बसयल्या बांदल्यार खूब वर्सां जालीं, पण त्या टँकीचे सामकी आतां इतली जर्जर जाल्या की त्या टँकीन उदकूच उडना। आनी आतां काल पयर आयकलां की तिजो ते धाकणें ओपन आसा, ते धाकणें सुटलां। तितूंच्यान जे कावळे पक्षी जावं कितें वयर बसले जायत आनी कितें जर भितर उडयले जायत जाल्यार तेजी घाण आमकां येवपाची येतली। आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार ते कांय हें आसा, हॉट मिक्स प्लांट आसा तेका। आनी दुसरें थंयसर ते वयले आनी कन्स्ट्रक्शन चलता, पण धुल्ल माती खणोन तेजेर प्रोजेक्ट चालू आसा। तेजो धुल्ल हे सगळ्यो गोश्टी त्या भितर ह्या धाकण्यांच्या भितर वयता ओपनच्या तोंडांच्या। आनी आतां ती टाकी बांदल्या ती बी आतां तेका उदक भरून दवरला, ते सगळ्या वाठारांनी लिकेज आसा। पण अशें निकृश्ट दर्जाचें जर काम जालें जायत जाल्यार फुडें सुद्दां आमकां उदक कशें मेळटलें आनी केन्ना मेळटलें, शाश्वती ना। म्हणून आमी आज हे घेवन येयल्या। आनी जर समज हे 8 दिसां भितर ह्या प्राथमीक गोश्टी जर जायना जायत जाल्यार आमी संबंद उजगांव गांवच्या मोर्चाच हांगासर घेवन येतले। उदक तरी म्हटलें कितलें आसा पळयलें, पळोवपाक वयर चडलो। वयर जर चड तर ती सिडी आसा, ते सिडयेचें धाकण ओपन आसा। त्याच्या वयर ते एअर वचपाक जे हें केलें स्लॅब घालून दवरलेलो आसता तो मोडोन भितर पडला। हांवें मंगळार दीस दुसरे इव्हिनिंग 4:30 हांगासर येयलो आनी जेईक आनी एईक सराफ आनी गावणेकारांक दोगांयकूय सांगलें बाबा असो प्रॉब्लेम जाला थंय, ते सगळें मोडोन भितर पडलां। आनी ते स्लॅबाचे कुडके प्लस सराफान सगळें बरोवन घेतलें आनी आपूण म्हणलो वेनसडे विजीट दिता जेई आनी आज मंडे जालो तरी पूण आज थंय ते एकटोय पावना। आनी आज विचारल्यार सांगता संजय तुवें आपणाक फोन करप न्ही, तेणी सांगप न्ही। सणा परबांक लेगीत नळांक उदक नाशिल्ल्यान साळांतले थळावे लोक खुबळ्यात। आयकात तांचे उतफरके। सण परब आसलो का नळूच नासता। आता हांगा साळांत कितले दिसा उदक ना? उदक कितले दिस जाले ना? आता 2 दिसा नासलो कमी कालच्यान नासलो। आमी आयज साळान आसा, तुमी पळयल्या ना आजची परिस्थिती। गेले 2 दीस हांगा उदक ना आनी येयल्ल्या सणांक चवथ म्हूण शिगमो म्हूण येयल्ल्या सणांक साळान उदक नासता। आयज अख्ख्या नॉर्थ गोवाक साळांतल्यान पायपलायन साळांतल्यान सगळ्यांक उदक पावता, सगळ्यांक पिवपाक उदक पावता। पूण साळान प्रत्येक वर्सा हीच परिस्थिती आसा, जेन्ना सण येता तेन्ना साळान उदक ना। कालच्यान उदक ना, आयज जे उदक तेंच्यानी सोडला एक थेंब 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 इतले उदक जे आमी इतले चळवळ केली, सगळे केले, पण आयज शेवटी आमकां आसा जशे ते म्हणटा पळय तशेंच साळान आयज जाल्लें आसा। आमचो मदलो वाडो जो आसा तो दर सणांक आमकां पाणी ना,
आणि प्रत्यक्षात निष्क्रिय सरपंचाक वेळोवेळी आम्ही सांगला तरी आयकना. आता तुम्ही बघा इतको व्हडो पाणयाशिवाय आमकां एक आतां थेंब पाणी ना घरां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेन केल्ल्या बेकायदेशीर कामां आड कागाळ नोंदयल्या उपरांत आता ह्या वादाक वेगळें मोडन मेळ्ळां. कागाळ करप्यांनी आपणा कडेन खंडणी मागली असो परतो आरोप संबंधीत उद्देगीक कारखान्याच्या धनयान केला. थळाव्यांनी अर्थातच खंडणीचो हो आरोप फाफडून उडयला. गावातल्या उद्देगीक कारखान्याच्या धनयान इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन, लँड फिलिंग आणि गावातले उदक ओडपाक 30 मीटर खोलायेची बांय मारल्या असे आरोप करत थळाव्यांनी कुंकळे पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली. पूण आरोप करप्यांचेर ताणें खंडणी मागली असो आरोप केलो. ताका थळाव्यांनी जाप दिल्या. इन कुंकोली पुलीस स्टेशन कंप्लेन कितें म्हण आशिल्ली. कंप्लेन म्हळ्यार इल्लीगल एक्टिविटीज, इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन, लँड फिलिंग एंड वी हैव डिग द वेल ऑलमोस्ट 30 मीटर्स डीप. जेन्ना आमी कंप्लेन फायल केली कुंकोली पुलीस स्टेशनार, ही कुंकोली पुलीस स्टेशनार ही कंप्लेन सगळी WRD, TCP आनी डेप्युटी कलेक्टराक तेणी धाडली. डेप्युटी कलेक्टर हॅव इश्यूड शो कॉज नोटीस टू द क्वालिटी एक्सपर्ट्स. नाव हे जे नोटीस धाडले 10th फेब्रुवारी 2023 आमी आज हाय मार्चा म्हयन्याक जेन्ना हे शो कॉज नोटीस धाडले तेज उपरांत WRD तेणी इन्स्पेक्शन केले. हांव तुमकां सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक, एक तर आमी बांय मारता जाल्यार तुमकां परमिशन जाय. थंयचे 30 मीटर्स डीप तेणे हे दोळ वेल मारला आनी इज पंपिंग द वॉटर एंड डायरेक्टली टेकिंग टू द इंडस्ट्री. ताका लागून काल तेणे प्रेस केले आनी प्रेसात तेणे आमचेर एलिगेशन केलें. कितें म्हण एलिगेशन केलें? एडवोकेट पॅट्रिक मोंतेरो, एडवोकेट आमचो अविराज देसाय, हे दोग जाण कोणा मनशा धरून ताका पयशे मागता. आम तर तुका पयशे मागतले जाल्यार आमी इतली ऑथॉरिटीचे तुजे कंप्लेन करना आसले. आम तुका पयशे मागताले, आम तुगेले स्टॉप वर्क ऑर्डर तुजे हाडना आहले आनी आम तुका पयशे मागता जाल्यार तुवें वचून एक पुलीस कंप्लेन करपाक आयल्लें. म्हणल्यार हांव एक सांगपाक सोदना, ही लोकशायेन भितर कोणाकय कितें रॉंग जाता अशें दिसलें जाल्यार तेणी तेजेर कंप्लेन करपाक जाता. तांकां ह्या जमनीर कितें तरी रॉंग जाता अशें दिसलें म्हणून तेमी हेजेर एक कंप्लेन घायली. ताका जर एक्स्टॉर्शन तो करता दिसता जाल्यार तेणी पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन करपाची. कुंकळी पालिकेन 9 तारखेक हे सुवातेर इन्स्पेक्शन दवरला. त्या वेळार थळावो आमदार युरी आलेमावान सुवातेर येवन भूमिका स्पश्ट करची. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. आयकात अविराज देसायाक. गांवकारां कडेन आज जमीन ना कुंकळेच्या आनी एक मनीस फुडें येयना. 9 तारखेर हिंगा म्युनिसिपालिटीचें इन्स्पेक्शन आसतलें. 9 तारखेर आमकां हिंगा न्याय मेळटो म्हूण म्हाका दिसता. आनी युरी आलेमा आमचो जो आख्खें गोंय सांबाळटा तो आमकां न्याय दितो म्हूण. कित्याक आमी तेजे समर्थक, आमी तेजे खातीर मेलात. 12 वर्स आमी तेजे खातीर फाटल्यान आसा आनी आमचेर एक दाग ना अजुनी. खंय पयस गेला कितें आनी वो इब्राहिम फॉर्मेलीन मुल्ला म्हणटा तो आमचेर तूं एविडन्स हाड ना जाल्यार हांव तुका ओपन चॅलेंज करता, डिबेट करया. तूं एविडन्स हाड, हांवें तुजे कडेन पयशे मागले म्हूण. आनी हे फिश मिल क्वालिटी एक्सपोर्टर मौलाना इब्राहिमाचे म्हणणे. तुका कितें आसा जाल्यार हांवें कितें इल्लीगल केला, कन्स्ट्रक्शन केला, तुम्ही आता रमेश तुवें पळयला वचून थंय कितें कन्स्ट्रक्शन केला ना केला ते आमी दुरीक सुद्दां बांदून त्या जाग्यार. समज सोसायटीक दिसता की हो जागो आमकां दिल्लो तो रॉंग आसा, आमकां प्रॉब्लेम ना, तेणें परते घेवचे. सगळ्यांक दिल्ले, कोणाक जागे दिल्ले आसा पळय हांगा लिजाक दिल्ले आसा, तुमकां लागना तुम्ही परते घेवपाक जाता, आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण असले भगनार आमचेर घालून आमी इल्लीगल लँड हें केला, भितर घातल्या म्हणून ते तुमी सांगपाचें न्ही. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताच्या नॉर्थ इस्टाक 2 दिसांचे भोंवडेर आसा. थंय तो नागालँड, त्रिपुरा आनी मेघालयातल्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या सरकारांच्या सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक हाजीर रावपाचो आसा. तशेंच सध्याच्या भाजपा आसाम सरकाराचे मंत्रिमंडळ बसकेक प्रधानमंत्री हाजीर आसतलो. पळयात. भाजपान राजकीय भोवमत मेळोवपाक येस मेळयिल्ल्यान तशेंच 2024 वर्साची सार्वत्रिक वेंचणूक लागीं पावयिल्ल्यान भाजपाक नॉर्थ इस्टाक तरी जैत मेळटले असो विस्वास आसा. मेघालयातल्या सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक हाजीर रावले उपरांत प्रधानमंत्री मोदी नागालँडाक वचपाक भायर सरतलो. नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटीक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आनी भाजपा नागालँडचे वेंचणुके पयलींच्या युतीन 60 जागां मदल्यो वट्ट 37 सुवातो मेळयल्यात. सगळ्यांनी अपेक्षा केल्ले प्रमाण डॉक्टर माणिक शहा नॉर्थ इस्टाचे मुखेल राज्य आशिल्ल्या त्रिपुराचो फुडलो मुख्यमंत्री जावपाक तयार आसा. 33 पक्ष आमदार हाजीर आशिल्ले बसकेत ताका एकमतान भाजपा विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी म्हूण वेंचून काडलो. हे बसकेक
केंद्रीय निरीक्षक डॉक्टर महेश शर्मा आणि डॉक्टर संबित पात्रा हांणी वांटो घेतिल्लो. भाजपा कडल्यान येवपी राजकीय संदेश सोडल्यार काँग्रेसीचे उणे जायत वचपी हाजेरीक लागून तांचे अस्तित्वा विशीं बरेच प्रस्न उप्रासल्यात. আমাদের বিধান পরিষদীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে আমরা আজকে শ্রদ্ধার গভর্নর মহোদয়ের কাছে আমাদের সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করার জন্য আমরা गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शोले पिक्चरांतलो होली हे होलीचो सीन अजूनय यादीत उरला. होळयेची सगळेच वाट पळयतात. होळी हो रंगांचो उत्सव, लोकांच्या उमेदीचो उत्सव, रंगयाळा उत्सव. मंगळारा होळी रंग उधळायत आनी होळयेच्या मेळी नाचोवन मनयली. कांय कडेन ढोल वाजले जाल्यार कांय कडेन डीजे. पळयात गोंयभरचे उर्बे भरीत खीण. भवत्करो रुद्रः मधुग्रस्मादुमेशानावितिराराठविदम् प्रत्येकं प्रयोजनदेवसुजनवेद्रिया यास्नाम्ने प्रयोजनमस्योऽस्ति भवते नमो नैदिष्टाय नमः प्रोदिष्टाय सर्वरुषाय नमः नमो वर्षिष्ठाय दक्षाय नमो नमः सरस्वते सवितमिति सर्वाय च नमः वहदरे
आम्ही पारंपरिक शिगम्याच्या निमतान आम्ही आमच्या दाडोबाच्या स्थळात ही होळी घातलेली आहा, आयज होळी घातलेली आहा आणि आमचे चडशे भुरगे हे उत्साह असो खेळपाक हे होळयेच्या निमतान अशे खूप जाण जमतात आणि आम्ही होळी आयज आशव्यासून खास करून आशव्यासून हाडलेली आहा आणि आमची होळी सावरीची असता. कसलो खेळ आता खेळा तुम्ही आता आणि हे होळी जशी विधिवत स्थापना केल्या उपरांत होळये भोवती आम्ही कांजा गवळा म्हणतात तसे आमचे मोडजेचो पारंपरिक कांजा गवळा हो खेळ आम्ही होळये भोवती खेळलेलो आसा. आम्ही पयलीं इतके उत्साहात आसले की सकाळी बेगीन उठून 7 सुमार सगळे बोमाडे हे ते सगळे रंग बीन सगळे एकठांय करताले. आतां ते खूब कमी जाला आनी डिस्को खूब जाला सो सगळे भुरगे थंयसर वयतात. सो हांगासर वाड्यांनी कोण तितके आसनात. म्हणजे पयलीं जे भशेन होळी मनयताले धुवट तशें आतां ना. आमी खूब प्रयत्न करता की आमच्या भुरग्यांक तशी पयलींच्या भुरग्यांक हें करपाचें. तुमची आम्ही पोरुच्यान हे स्टार्ट केले कित्याक एक वाड्यार एक इव्हेंट जावचो. आमचे जे फ्रेंड सर्कल्स आहात म्हापशेभर किंवा म्हापशा भायले तेंच्यांनी आपले फॅमिली फ्रेंड्सांक घेवन येवचे, आपल्या इल्ले भुरग्यांक घेवन येवचे आनी एक एन्जॉय करचे म्हणून एक पोरुच्यान आमी चालू केलेले आहा. M-Audio Plus म्हापसा सावणे इव्हेंट्स तेजे तर्फे आमी ह्यो होली हे इव्हेंट पोरुच्यान चालू केला. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेलीच्या सिंकेटी ग्राउंडार जाल्ले GFA अंडर-15 लीग मॅचींत साळगांवकर FCचेर 5-3 अशें वर्चस्व गाजोवन डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब जैतिवंत जालो. पळयात. करण राव मराठाक लागून डेम्पो SCन 15व्या मिनटार आघाडी घेतली. उपरांत अर्धाच्या थोड्याच वेळा आदी आघाडी वाडयली आनी ताचे स्त्रय विशाल चव्हाणाक मेळ्ळे. दुसऱ्या अर्धांत रिस्टार्ट जाले उपरांत रोखडीच साळगांवकर FCन 47व्या मिनटार एशरा वरवीं बरोबरी केली. उपरांत डेम्पो SCन गोलांचेर नेट धरलो. निमाण्या खिणाक जॉड्रिक एबान्सेन्सच्या माध्यमांतल्यान साळगांवकराचें संरक्षण मोडून उडयलें. युग पालेकारान कांय मिनटां उपरांत डेम्पोचो 4थो गोल केलो. साळगांवकर FCन हात सोडलो ना. 82व्या मिनटार सूरज थापा वरवीं परतून गोल केलो.
साळगांवकर एफसीन बरोबरी केल्ल्याचे दिसता अशें डेम्पो एफसीन फटी मयेकराच्या माध्यमांतल्यान स्टॉप टायमात 5वो गोल करून खेळ हाताभायर दवरलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण राज्यात आनीकय गरमी वाडपाची आसा. 10 तारखे मेरेन तापमान 5 डिग्रीन वाडटले, उपरांत तातूंत 2 डिग्रीन उणाव जातलो. हवामान खात्यान जरी खाशेली शिटकावणी दिवंक नासली तरी गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 37 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. दनपारां थंड वारे गळपाची शक्यताय आसा. बुधवारा बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 8 आनी 10 तारखेक तापमानात 4 ते 5 डिग्रीन वाड. 11 तारखे उपरांत तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 37 ते 21 डिग्री सेल्सियस. 8 तारखेक फांतोडेर कांय कडेन दव धुके. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.